माय मोगाचे येवकार खबरो सांगता जवाहर सर्वे हेडलाइन्स। जॉब स्कॅम लँड स्कॅमा फाटोफाट गोंयांत नवे स्कॅम। जायते जाणांक एकच फ्लॅट विकपाचो एके बायलेचो पराक्रम उक्ताडार। मडगांव पुलिशेंत कागाळींची गर्दी। कुठ्ठाळे रंगली गुरुश्री 2.0 ऑल गोवा डेडलिफ्ट चॅम्पियनशीप। साबार सर्तकांनी व्हडा उमेदीन घेतलो वांटो। सगळे तरेच्यो क्रांती हाडपी एकोडे गोंय राज्य। आता गांवागावात पावतले 4G। सगळ्यो खणी लागतल्यो खणखणपाक। 63व्या मुक्ती दिसा निमतान मुख्यमंत्र्याची सणसणीत घोषणा। आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। राज्यात सरकारी नोकरी घोटाळे आणि जमीन विकपाची प्रकरणां अजून निवली नात जाल्यार नवे प्रकार उक्ताडार येवपाक लागल्यात। एके बायलेन जायते जाणांक फ्लॅट विकल्यात। विशेष म्हटल्यार एकच फ्लॅट खूप जाणांच्या गळ्यात घालपाचो तिने पराक्रम केला। ह्या नव्या घोटाळ्याक बळी पडलेल्या दर्दींनी पुलिशेंत कागाळी घेऊन गर्दी केल्ली। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आता तुम्ही पळयतात ती कितलीशीं स्कॅम जे आसात ती जायत आसात आनी कितलीशीं जागे कडेन आसात। आनीक हेजे खातीर गोंयची जितली पुलीस स्टेशन आसात चडशा पुलीस स्टेशनाचेर ह्या स्कॅमा खातीर केसी जागे कडेन आसा आनीक सगळ्यांक घडये कडेन आसात। अशेंच एक लेडीसान मडगांवच्या कांय जे लोक आसात हांकां नवी तकली काडून हांकां लुबाडपाचो प्रयत्न केलो आनी तेतूंत ती सक्सेस जाली। अशीच जी बायल आसा एक बायलेन खंय तरी आपल्यालो फ्लॅट म्हूण सांगून एक फ्लॅट दाखोवन जवळ जवळ 15 ते 20 लोकां कडच्यान पयशे घेतले आनी ते पयशे म्हणल्यार टोटल 2 कोटी जातात। आनी ह्या लोकांनी एक एग्रीमेंट केलो आनी एग्रीमेंट करून त्या बायले कडच्यान घेतलो म्हूण केलो। पूण जेन्ना हे एग्रीमेंटाचेर भितर कितें बरयलें तें कोणाकूय खबर ना। हेणी फक्त तांकां 2 लाख ते 10 लाख म्हणल्यार एक एकट्यान तांकां दिले आनी हेजो कॉस्ट टोटल 2 कोटी वयरूच जाता। आनी हेजे खातीर तेणी मडगांव पुलीस स्टेशनार कंप्लेनी दिले कडेन आनी तेणी मागले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन आमकां ह्या बायले कडच्यान पयशे जात जाल्यार रिकवर करून दिवचे म्हणून। हे बायलेन जेन्ना हेंचे कडच्यान एग्रीमेंट करून पयशे केले त्या टायमार तेणी तांकां चॅकूय दिले कडेन आसा। पूण हे चॅक खंय तरी बावन्स जाल्ले कारणान तांकांय ते पयशे मेळना म्हणून तेणी आज पुलिसे कडेन मागला की आमकां खंय तरी हेल्प करून आमच्या पयशांचो अरेंजमेंट करून दिवचे म्हणून। बायलेचो भांगर धरून मंगळसूत्र धरून थंयच्यान पयशे हाडून लोकांक हे दिला तेका आनी बायल मनीस आयज कमीत कमी 1.5 करोडाची हेराफेरी जालो आहा फ्लॅटाच्या नांवाचेर। हांव सिद्धार्थ साहेबा कडेन मागता की आमची फरियाद लोकांची फरियाद जो पयसो गुंतला तो पयसो तुमी काडून दिवचो आनी ती प्री प्लॅनिंग सारकी बरो व्हडलो रॅकेट आहा तेजो। तेणेन सगळे हे जाणा जावनूच काम केला की आपल्याक सिव्हील रेजिस्टर जातले कोर्टांत वयतले बेल आपल्याक जातले म्हणून। बेल जातकीर ते कितले वर्सां तांकां पयसो मेळटलो हे चिंतून बावडे पुलीस स्टेशनाक केन्ना गेल्ले नासतले मनीस पुलीस स्टेशनार पांय उचलून आयज ते फाटी वचून ती ताका कंप्लेन दिता FIR रजिस्टर केला। आयज कालच्यान ते बी चल्ला आनी तुमी हांव मागता की CM प्रमोद सावंता लागीं गोंयचो CM आहा हेंचो न्याय दिवचो। आमकां तेजेर सगळो विश्वास आहा आनी आमचो सिद्धार्थ शिरोडकर हेजेर चडान चड पावल उचलून रोखडे तेजेर एक्शन घेवचे आनी ते आमचो पयसो रिकवर दिवचो अशी हांव मागणी करता। कितले फ्लॅट दाखयले आनी खंय खंय दाखयले तुमकां मडगांव एरियेन तेणी मांडोप दाखयला स्वता माझे 10 लाख फसला हांव फसला तेजेर। ती तशी उलोवपा तशी बळी पडपाशी उलयताली आनी खंय खंय दाखयले। आनी आमकां दिल्लो तेणे मांडपा दिल्लो एक आमकां शिरोड्यार दिल्लो आनी ह्या लोकांक सगळ्या नावेली एरियान चड करून दिल्लो आनी चड करून आनी हे लोक जे आहा बाबडे आपल्या रावपा मेळटले आनी तांकां ती स्कीम दिताली की लोन बी हांव करून दिता अशी जातकीर ते बाबडे कितें करताले रावपा वचून थंय हो फ्लॅट म्हाजो जातलो अशी चिंतून त्या लोकांक ताका विश्वासाचेर पयसो दिलो। तरी पण हे बायलेन आपलो पयसो खंय कितें केला म्हूण खबर ना। 7 लाख रुपए लिया तुरंत देता है फ्लैट में। और मेरा लड़की का देवर है उसके पास 5 लाख रुपए दिया। यही बोलते हैं कि तुमको आके रहने का तुमको कुछ बांटने का नहीं है बाद में पैसे दो थोड़ा थोड़ा तुम दो। तो और एक सहेली हमारे लड़की का उसका पास 5 लाख रुपए थे तो ऐसा करके 17 लाख रुपए ले ली। अभी 4-5 महीने के बाद में मालूम पड़ा कि वो रूम दूसरे का है तो जो रूम वाला आके पैसा भाड़ा मांगने को लग गया।
वो फ्लैट था। फ्लैट का। तो हम लोग वो जिसको पैसा दिए थे उसको ढूंढने गया, वो पैसा हम देगा करके बोला, बाद में पैसा दिया नहीं, फिर बाद में वो किधर चले गए पता नहीं उसका। हम लोग सब ब्याज में पैसा लिया, कुछ सामान लेके गिरवे रख के पैसा दिया, अभी तक उसका ब्याज भी भर रहे पैसा ब्याज देने का है कि हम लोग खाना खाने का पैसा अभी पैसा इनका ही भरने का मुश्किल है, और वो पैसा भी हमारा दिया नहीं, और वो गायब हो गया, मिलते भी नहीं है। एक दो बार उससे पूछे, देते बोला, उसके बाद में वो किधर गया पता नहीं। उसने हमें बेनावली में एक बंगला दिलाया था, ये बंगला आपको दे रही हूँ और इसको मुझे इतने पैसे दो, तो बाकी बाद में दो। 10 लाख रुपये हमारे से लिया उसने, 10 लाख लेने के बाद में हमको रखने को दिया सामान, और जब सामान रख लिया 2-3 महीने बाद, साल 1 साल के बाद में, तो वो मकान मालिक आ गया, ओनर आ गया बंगले का। वो कहने लगा तो पैसे आए, किसने भेजा? उसने भेजा, बाहर निकलो मैं पुलिस को ले जाता हूँ। उन्होंने वो गड़बड़ करके हम उसको निकाल दिया, सेकंड बार वो भाग गए, उसके पीछे घूम रहे, आज तक नहीं मिली। तो कंप्लेन किया? कंप्लेन नहीं, अभी आज कंप्लेन कर रहे हैं, इससे पहले भी किया था। पहले किया था, आज फिर से कर रहे। तो क्या मांगते हैं आप? हमको पैसे चाहिए। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, सुभाशीष गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू. खणी गोंयचे अर्थवेवस्थेचो कणो बंद जाल्लो हो व्यवसाय परतून सुरू करपाचे श्रेय भाजपा सरकाराक मेळटा. गोंयभर आदीच 150 वायफाय स्पॉट सुरू केल्यात. आता गांवागांवांत 4G नेटवर्क पावतले. सगळे तरेच्यो क्रांती हाडपी गोंय हें भारतांतलें पयलें प्रगत राज्य. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोंय मुक्ती दिसाच्या 63व्या सुवाळ्यात सांगलें. गोंय मुक्ती दीस हो फकत प्रसंग न्हू, तर गोंयच्या लढावू बाण्याची गवाय, सामुदायिक अस्मितायेचे मूर्त रूप अशा उतरांनी मुख्यमंत्र्यान मुक्ती दिसाचे वर्णन केले. जांनी आपले सर्वस्व पणाक लावन गोंयाक मुक्ती मेळोवन दिवपा खातीर धडपड आनी बलिदान दिले, तांकां मुख्यमंत्र्यान आर्गां ओंपली आनी मानाची सलामी दिली. राजधानी पणजेत गोंय मुक्ती दिसाचो 63वो सुवाळो सरकारी पावंड्यार मनयलो. गोंय मुक्ती दीस फक्त एक प्रसंग न्हय, तो आमच्या सामुदायिक अस्मितायेचो मूर्त रूप, आमच्या लढाऊ बाण्याची गवाय जावन आसा. भारत देशाक स्वतंत्र मेळ्ळ्या उपरांत 14 वर्सां कळाव लागून लेगीत स्वतंत्र डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, स्वतंत्र जगन्नाथराव जोशी, स्वर्गीस्त मोहन रानडे, स्वर्गीस्त बाळाराय मापारी, स्वर्गीस्त कर्नल सिंग बेनीपाल, हिरवे गुरुजी आणि शेषनाथ वाडेकर हांच्या सारकेल्या असंख्य स्वतंत्र सेनानी हांच्यांनी ही ज्योत पेटयत दवरली. म्हणून आमच्या माणकुलेंत गोंय हे देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील जालें. गोंय मुक्ती दिसाच्या 63व्या वर्सुकी सुवाळ्या निमतान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोंय सरकारान लागू केल्ल्या स्किमी, सुविधा, विविध घटकांक दिल्ली अर्थीक मजत आनी हुतात्म्यांचो भोवमान कशे तरेन केला ताचोय नियाळ घेतलो. वसाहतवादी शोषणाचो भार सोंसपी राज्यांतल्यान गोंयचें रुपांतर भारतांतल्या एक प्रगतीशील प्रदेशात जाल्लें आसा. स्टेट गव्हर्मेंटाच्यो अचिव्हमेंट्स म्हज्या सरकारान ह्या त्यागाची आणि बलिदानाची दखल घेऊन जे हुतात्मे सरकारी मदतीपासून वंचित उरलेले अशा 15 कुटुंबाक 2 वर्सां प्रत्येकी 10 लाख रुपयाची कृतज्ञता राशी आणि सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर हे दिवन त्यांचो कालूच सन्मान केल्लो आसा. मुख्यमंत्र्यान ध्वजवंदना केली. पुलीस दळ, एनसीसी आणि हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी परेड करत ध्वजाक मानवंदना दिली. पळयात तो हड्डे फुलोवपी सुवाळो.
गोवा 365 खातीर वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. दिवचले वाहन पार्किंगाचो प्रश्न वाहन चालका बरोबरच दिवचलकारांकय सतावपाक लागला. खास करून बाजाराचो दीस बुधवार. बेजबाबदार पार्किंगाक लागून हो प्रश्न आनी घुसपाक गोंधळाचो जाला. जागो तितलोच वाहनां वाडल्यात. कितें करप? पालिकेक सतावपी प्रश्न. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. दिवचल नगरपालिका पे पार्किंगाचेर खुबशो हे करीत आसा, काम करीत आसा आनी थोड्याच म्हयन्यांनी हांगा पे पार्किंग जावपाचें आसा. पूण दिवचलचो जेन्ना बाजार आसता, विकली बाजार, तेन्ना खुबशे कंजेशन मार्केटान जाता. मेन म्हटल्यार हांगासर नवीन जी बिल्डींग आसा थंयसर आनी जंक्शन आसल्या कारणान थंयसर खुबशे कंजेशन जाता. थंयसरूय लोक गाडयो पार्क करता. तशेंच जी म्युन्सिपालिटीची गाडी आसता भाजयेचे वेस्ट व्हरपाक येता ती जे पीक टायम आसा त्याच टायमार मार्केटान येयल्ल्या कारणान हे कंजेशन आनीक वाडटा. ताचेर लक्ष दिवपाक जाय. ही गाडी जी येता वेस्ट व्हरपाक ती मागीर येवपाक जाय, नाजाल्यार तेंच्यान दुसरे कडेन जागा व्हरपाक जाय. ती दुसरे कडेन रावन ती वेस्ट व्हरपाक जाय. तेन्ना जे हांगासर विकले बाजाराक जे कंजेशन जाता ते कमी जातलें. हो रस्तो जो आसा तो मेन म्हणल्यार रेजिडेन्शियल एरिया थंय वता आनी त्या लोकांकूय हेजो त्रास जाता. ह्याक जे पे पार्किंग म्हणटा ते फुडें जातलें, पूण सद्या तरी म्युन्सिपालिटीन हांगा विकली बाजाराक हांगासर ह्या जंक्शनाचेर पुलीस दवरपाची खूब गरज आसा. कित्याक तर हे जे कंजेशन जातात ते कमी करपा खातीर. पूण तशें जायना. हांगा हे कंजेशन दिसान दीस वाडतच आसा आनी आतां पळयलें जाल्यार हांगासर आमकां अशें दिसता फुडें पे पार्किंग करतले, पूण इतकी जागा भितरल्यान आसा काय हेचोय प्रश्न आसा. फुडें लोकांनी शिस्त दवरपाक जाय आपली पे पार्किंग म्हणजे जे पार्किंग करता थंयसर. आनी विकली बाजार आसता तेन्नाय शिस्तीन पार्क करपाक जाय. तेन्नाच ह्या जंक्शनाचेर जे कंजेशन जाता ते कमी जातलें. पार्किंग समस्येचो बेगोबेग सुटावो करतले अशें आश्वासन नगराध्यक्षान दिले. पे पार्किंग करून पार्किंगाचो प्रश्न जाग्यार घालतले. लोकांनी मातशे पाशियेस काडचे. नगराध्यक्षान पुनरुच्चार केला. आमची पार्किंग इशू जो आसा पळय तो बेगीतले बेगीन आमी सोडोवपाचो प्रयत्न करता. ऑलमोस्ट आमकां नॉर्थ कलेक्टराचे एप्रुवल मेळ्ळें आसा. आतां फायल DMN गेल्या, ते थोड्या दिसांनी येतली, मागीर आमी टेंडर करतले आनी बेगीतले बेगीन आमी पार्किंग पे पार्किंग हें आमी सुरू करपाच्या हितून काम करता. म्हाका दिसता बेगीन मातशे थोडेच दीस मागीर जातले. आतां विकली बाजार जो आसता पळय तेन्ना थंयसर खुबशे खंयच्या खंय पार्किंग जाता आनी लोकांकूय थंयसर वाट मेळना. त्या खातीर अशें कितें एक तुमी ठरयलां की पुलीस थंयसर डिप्लॉय करपाक जाय? पळयता, करता आमी हे प्रयत्न करता, लक्ष दिता. पूण जो पर्यंत हो पार्किंग इश्यू येवचो ना न्हू, म्हणजे जेन्ना लागू जातले तेन्ना सगळें आमचें वेवस्थीत आनी एक शिस्त म्हणटा ती येतली. मातशे थोडे पाशियेस काडपाची गरज आसा. गेटी घातल्या आमी, ऑलमोस्ट दोन गेट घातलेली आसा, तुमकांय खबर आसतली. आनी करता आमी, लक्ष दिता, बरें करपाचो प्रयत्न करता. बुधवारचे पुलीस थंय जाय मातशे खातीर प्रयत्न करपाक जाय. करतले अशें. हय, करता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. श्री सातेरी भगवती युथ हळदोणान पहिली अखिल गोंय स्टार सर्तच जाहीर केल्यात. पळयात पुराय बातमी. हळडणच्या पाटो वाठारांत सातेरी भगवती देवळा लागसर अखिल गोवा स्टार कॉम्पिटिशन घडोवन हाडटले. आदलो आमदार ग्लेन टिकलो, आदलो सरपंच सावियो मार्टिनान पत्रकार परिशद घेवन सर्ती विशीं पुराय माहिती दिली. Aldona constituency has always been a beautiful constituency, and being there for the last 10 years, I felt like I should, do something for Christmas that is approaching very soon, in a few days more. So I have taken initiative to have a star competition on the 28th of December. And in this star competition, it will be where all Goa participants will be invited, and also all Aldona constituency, anybody from Aldona. So there will be two competitions which Samir Gadikar will speak in detail a little further.
हे फर्स्ट ऑल गोवा स्टार कॉम्पिटिशन, त्याच बरोबर आमी हळडणे खातीर फर्स्ट हळडणे कॉन्स्टिट्युएन्सी स्टार कॉम्पिटिशन हें आमी दवरलेलें आसा. आनी ह्या स्टार कॉम्पिटिशनाक मेन म्हणजे पयले 3 प्रायजीस आसा जे ऑल गोवा आसा, तितून 7,000 फर्स्ट आसा, सेकंड 5,000, थर्ड 3,000 प्लस 3 कॉन्सोलेशन प्रायजीस प्लस तांकां ट्रॉफीज आसात ज्यो फर्स्ट हेका ऑल गोवा स्टार कॉम्पिटिशनाक आसा. त्याच बरोबर आमच्या हळडणेंत अशे कलाकार आसा जेंकां खंय ना खंय एक प्लॅटफॉर्म मेळना, तेंच्या खातीर आमी हळडणे मर्यादीत स्टार कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा. आनी ताका फर्स्ट प्लेस आसा 4,000, सेकंड प्लेस 3,000 आनी थर्ड प्लेस 2,000 प्लस 3 कॉन्सोलेशन प्रायजीस प्लस ट्रॉफीज. भरपूर मोमेंटोजूय आमी दितले जे कोण पार्टिसिपेट जाता पळय ते. प्रत्येकान आपले कार्ड म्हणजे आधार कार्ड म्हण, वोटींग कार्ड आमचे, सो ते कॅरी करचे, सो दॅट आमकां जेन्ना रजिस्ट्रेशन करता तेन्ना प्रामाणीकपणे थंयसर बरोवपाक बरें पडटलें. आनी पार्टिसिपंट आसा तेंच्यांनी रिपोर्ट करपाक जाय 28 डिसेंबर 5 ते 7 हेच्या मदीं तेंच्यांनी आपले जे स्टार आसा ते थंयसर आमच्या स्पॉटार हाडून लावपाचे आनी आपले नांव नोंद करपाचें. हितून दाखोवन येता की आमच्या मध्ये, आमच्या कम्युनिटीमध्ये कांयच भेदभाव ना. सतेरी भगवती यूथ आल्दोना तशेंच ग्लॅन सुजातिकलो आमी दाखोवन दिता आख्ख्या जगाक की आमची कम्युनिटीमध्ये कसलेच भेदभाव ना. आमच्या ह्या फेस्टिवलाक जे आमचे हिंदू भाव जावं, जी कॅथलीक भाव जावं, दुसरे सगळे धर्माचे लोक जावं, हे एकठांय जाता आनी आमचे फेस्टिवल मनयता. सो हे आमी दाखोवन दिता आमच्या मध्ये देर इज अ स्ट्रॉंग युनिटी. सो हांव मागता सगळ्या आल्दोनकारांक आनी गोंयच्या लोकांक ह्या फेस्टिवलाक येवचे आनी चड करून आमचे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी जितले लोक आसा ह्या स्टार कॉम्पिटिशनाक हाजीर जावचे, कित्याक हिंगा खुबशे प्रोग्राम आसतले. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि मुझैफ शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कुठ्ठाळे गुरुश्री 2.0 ऑल गोवा डेडलिफ्ट चॅम्पियनशीप जाली. सर्तक व्हडा उमेदीन वांटेकार जाल्ले. पळयात उर्बेभरीत खीण. कुट्टाळे दत्त मंदिर हॉलांत ऑल गोवा मेन अँड वुमन डेडलिफ्ट चॅम्पियनशीप जाली. थाना बॉयजान ही चॅम्पियनशीप घडोवन हाडिल्ली. सर्तकांची आणि प्रेक्षकांची उमेद दिसून येताली. पळयात सर्तीतले कांय खीण. All Gowa state level competition of men and women, sub junior, junior, senior and master category, which is with a consortium of the Goa Powerlifting and Sports Association in collaboration with Thana Boys. Basically, as we say, healthy mind is a healthy way of life, and for us to have a healthy mind, we need to have a good health. To have good health, we need to participate, we need to practice, we need to have healthy ways, and also we have to work out to have healthy life for ourselves. Before there used to be not so many competitions happening, and I'm glad to see that there are so many competitions happening thanks to the organizers and the organization for bringing this opportunity and giving people chance to participate and showcase their strength and promote this sports of powerlifting in Goa. Very happy that the Thana Boys are organizing this event, and as a woman I feel very happy and joyous because there are a lot of women participants who have registered themselves, and it's a very great opportunity for everyone. आम्ही हांगा हे सेकंड टायम ऑर्गनायज करतात. गेल्या फाटी आमची ऑर्गनायज केल्ले अशी आमकां पार्टिसिपंट आयिल्ले, पूण हे फाटी तेज्याहून रिकॉर्ड ब्रेकींग आमकां पार्टिसिपंट्स येयल्ले आसात. ताका लागून म्हाका खूब बरें दिसलें. आमचो प्रोग्राम बरे भाशेन जावचो आनी आमी आतां ताका सुरवात करता. आयज गोवा पावरलिफ्टिंग आनी स्पोर्ट्स एसोसिएशनान गुरू श्री आयोजीत केल्ले आसा. म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे आयोजन समितीन जे एक मोलादीक नव्या युवाक आयज व्यसनाच्यान मुक्त करून ह्या पिचीचेर हाडले आसा, आनी अशा भुरग्यांक आयज कमीच कमी ह्या गुरुश्रीक 400+ हांगसर वुमन आनी मेन्स हांगसर पार्टिसिपेट जाल्ले आसात. इट इज अ विनिबिलिटी ऑफ एसोसिएशन अँड फेडरेशन
हांव परत एकदां सगळ्यांक अभिनंदन करता की गुरुश्री 2025-24 जे आयोजीत केल्ले आसा हाचो लोकांचो उत्कृश्ट प्रतिसाद जो मेळ्ळो आसा अशे तरेन ही स्पर्धा यशस्वी जावपाच्या वाटचाली आसा. आज हांव गुरू जे आज कंपिटिशन हांवें ऑर्गनायज केलां खाना बॉयजांनी तेंचें हांव अभिनंदन करता. कारण हें अशें जाता ह्या जवळ जवळ 300 पार्टिसिपेट जाला आनी आमच्या अंडर त्या तेणी कंपिटिशन केलां. गुरूय केलें तें उनूय केलां आनी अशें तांकां हांव आशिर्वाद दिता की अशें तेणी बरें बरें करून हाडचें त्या खातीर सगळ्या भुरग्यांनी पावर लिफ्टिंग जॉइन जावचें. Today this is Gurushri competition. This is the second time we are hosting this competition at the very same venue, and this time it is the deadlift event hosted by Hana Boys, and they have made a wonderful arrangement, and we have got a mind-blowing 200 plus entries, concluding with the sub-juniors, juniors, masters and seniors for this championship. This is a history-making championship where a jury table is also allotted for the judging panel, and the rest is up to the organizers. Today really I'm very happy because we got tremendous athletes, more than 200 athletes are there, and we are organizing a deadlift event. So organizer also did a fantastic job with different variation of the organization. So I'm very happy under the banner of Goa Sports and Powerlifting Association, and we are trying our level best to give the best to the athletes and give their performance in powerlifting deadlift event. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि मुझेफ शेख. फाटल्या 2 दिसात सुखदिणे हवामान अनुभवपाक मेळटलें. बंगालच्या उपसागरार चक्रीवादळ आसलें तरी गोंयचेर तेचो कसलोच परिणाम जावचो ना. IMDच्या 5 दिसांच्या अदमासा प्रमाण हवामान सुकें उरतलें. बुधवारा दोनूय म्हालांनी तापमान सामान्य परस सुमार 2 अंश उणें आशिल्ले. हो कुलिंग ट्रेंड चालूच उरतलो अशें हवामान खातें म्हणटा. शुक्रारा चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान सामान्य परस उणें आसतलें. आमचे कडेन चडांत चड 33 डिग्री जाल्यार उण्यांत उणें 19 डिग्री सेल्सियस तापमानाचो अदमास आसा. धुके आनी सौम्य वाऱ्यान सकाळची थंडसाण वाडटली. वाहनां घेवन प्रवास करतना धुक्याचे दाटसाणी पासून सादूरताय बाळगूची शिटकावणी दिल्या. कांय कडेन कुपां दिश्टी पडूं येतात. वारो शांत जावं येता तरी आर्द्रतायेचे प्रमाण उणें आशिल्ल्यान चड उष्ण दिसचें ना. पूण हायड्रेटेड रावप गरजेचें. रात जातकच धुके परतून येतले. थंडसाणीचे आनीक एक ल्हार येतले. फुडल्या 5 दिसात उणें तापमान. फुडले 2 दीस सुके. शुक्रारचे तापमान 33 ते 19 डिग्री सेल्सियस. शुक्रारा सकाळी राती दव धुक्याची दाटी. बोर्धनियांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.